परमगुरुभ्यो नमः। श्रीमदानंदतीर्थ भगवत्पादाचार्य गुरुभ्यो नमः। गुरुर्व्यासः गुरुर्मध्वः सुधीन्द्रः सद्गुरुर्मम गुरुश्च संयमीन्द्रो मे तेभ्यः श्री गुरुभ्यो नमः। ब्रह्मवायुशेषरुद्रशक्रवृन्दवन्दितं व्यासरूपिणं परात्परं गुणार्णवं प्रभुं यः पराशरात्मजं सुसेवते तमोहरं श्रीसुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये गाधिपुत्रयज्ञरक्षकं सुभावुमारकम् आञ्जनेयवल्लभं समस्तवेदसंस्तुतं यो भजत्यं रघुत्तमं पुराणपुरुषं तं सुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये माध्वशास्त्रसारतत्त्वसूक्तिरत्नबोधकं कादिशीमठीयभिक्षुवर्य दिव्यभूरुहं गौडदेशजातविप्रशिष्यवर्गपोषकं श्रीसुधीन्द्रतीर्थशिष्य संयमीन्द्रमाश्रये गुरुस्तोत्रमिदं पुण्यं तापत्रयविनाशकं विनिर्मितं गिरीशेन श्रीहरिगुरु भक्तिदं। बोलो श्रीमद् सुधीन्द्रतीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की। बोलो श्रीमद् संयमीन्द्रतीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च हनुमत्स्मरणात् भवेत्। अभ्रमं भङ्गरहितं अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। तपस्वाध्यायशुश्रूषा कृष्णपूजारतं मुनिं विश्वेशमिष्टदं वन्दे परिव्राट्चक्रवर्तिनं। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्. कालच्या दिवसाक आम्ही श्रीमद्भगवद्गीतेचे महत्त्व कसं आहे, त्याचे वैशिष्ट्य कसं आहे, त्याचे महात्म्य कसं आहे म्हणून आम्ही चिंतन केलं. हाचे महत्व आनिकेच कृष्णोची गीतेच महत्वाचे गीतेच मौल्य कसं नसतं. गीतेच महत्व
समग्र गीतेचे सार कसं नाही म्हणून आम्ही चिंतन केलं. स्वविहित वृत्त्या भक्त्या भगवद आराधनमेव परमो धर्म, तद्विरुद्ध सर्वोप्यधर्म म्हणून घेऊन मध्वाचार्याला वाक्य. आमगेल स्वविहित वृत्ती कसं नसा, त्याची भक्तीनं आम्ही परमात्माला आराधन म्हणून लेखून ताक समर्पण केलं त्याची धर्म काही, तद्विरुद्ध सर्व अधर्म म्हणून म्हणलं. गीत एक कितलं महत्वाचं, महाभारताचे सार गीता आणि विष्णू सहस्रनामा. तसल गीता आम्ही ज्ञेयम पाठ्यंच तद्वयम, समजून घेऊ का पठन पारायण आम्ही करताची त्याला त्या जोटो समजून घेऊ का म्हणून म्हणाल विषयवर केन आम्ही कालच्या दिवसाक चिंतन केलं. गीतेच महत्व हंगाक इतलं मात्र राबना म्हळ्या केदनाय खंचे एक वाक्य आका खंचे महत्व केदना म्हणून म्हणलं रे, एक पंत सांगेल तेदन ताक महत्व काही, वापास रिपिटेशन जाल्यार ताक महत्व ना. कृष्णान अर्जुनाक उपदेश केलाय, केदन उपदेश केलाय, घोर युद्ध आणि कसन आरंभ जाता म्हणताना उपदेश केला. अर्जुनानं हे युद्ध पुरा झाल्यानंतर पांडवाले पट्टाभिषेक झाले, हस्तिनपुर साम्राज्याचे अधिपती झाले, तांगेले शासन असेल ते त्यांना पुरा फ्री असेल. अर्जुनान वापास निमगेल काही, कृष्णा तू त्या दिवस गीत उपदेश केलेला गडबिडीर मग खसन म्हणून कळली की तर मला तिथलं युद्ध जातं असं आणि गीत उपदेश करून बेसल्या अर्थ जातव ना. आमक कसने मस्त कार्यक्रम असताना कोणे येऊन कसने उपदेश केला कसने म्हणावत की ना. अनेक पंत मिळेल त्यानं बटमाम तुम्ही त्या दिवस कसकी सांगितलं वापास सांगा म्हणून म्हणतात की तर मला गडबीड असताना आमक कसं नाही कळला. तशी अर्जुनान म्हणले काही कृष्णा तू त्या दिवस उपदेश केलेला आमक कसन म्हणून माग ते कसन म्हणून कळली, तू वापास उपदेश करी आता फ्री असावा आराम बैसून ऐकता म्हणून म्हणले. कृष्णान म्हणले काही मग आता मूड ना सांगा ना म्हणले काही. कृष्णान म्हणलेला कडे रे अर्जुनाला कतीर्थान अनुगीता म्हणून घेऊन वापास विंगड उपदेश केलेला भारतांत. त्याला त्या कालाक कृष्णान म्हणलं मग मूड ना आता सांगच्या खाव सांगा ना की त्या म्हणा रे गोल्डन वर्ड्स आर कॅनॉट बी रिपीटेड ना, आर नॉट मेंट टू बी रिपीटेड. ह्या गोल्डन वर्ड्स आहे कृष्णान सांगितलं पुरा 700 श्लोक वर के ना आम्ही सुवर्णाक्षरार बरोन दवर का म्हणताच पळया. तशी ह्या सुवर्णाक्षरान बरोन दवर घे नी ताण वापास निमगीलाय असो. कारण सांगचे तात्पर्य ह्या पुरा गोल्डन वर्ड्स आहे, वापास रिपीट करच्यात आहे ना. कृष्णान म्हणलं हज्जी निमित्त आमक कसन कळतं म्हणलं गीतेच मौल्य कितलं असं म्हणून कळतं. तिथलं एक महत्स्थान गीत एक दिला असो. तसल गीतेचे उपदेशू केलेल्या रणांगणाच्या मध्य समग्र ब्रह्मांडची कृष्णानं त्या यशोदेक सान तगेल तोंडांत केलं. सान असतं म्हणतात माती खाल्लो कंप्लेंट दिला आवसोक माती खातच कृष्ण म्हणून वैरा दाखयरा म्हणून म्हणा रे समग्र ब्रह्मांड दाखल हाणे. तशी कृष्णानं साधारण सान असताना यशोदेक ब्रह्मांड दाखल ताणे. होड झाल्यानंतर महाभारत युद्ध जात म्हणतात साधारण ताकी 70-75 वर्ष झाला. तेदन ताणे समग्र जगत त्याकच कशी यशोदेक तोंडांत ब्रह्मांड दाखल की आमका गीता म्हणून समग्र सकल तत्व कसं नसा, जीवनाचे मौल्य कसं नसा त्यात आणि गीतेच मुखांतर आमक दाखल समग्र जगत त्याक दाखल पळयात आणि उपदेश केलेल्यावर केन केदन पळया. महाभारत युद्ध जात म्हणतात साधारण 70-75 वर्ष सान असताना उपदेश कर नाही ताण किती म्हणतात गोत असं सान असताना उपदेश केलं कोणी ऐकनाची प्रामाण्य बुद्धी या ना चरडू केलो पण आवस बाप सोक कसं नाही उपदेश करताची आणि त्या तशी कोरक असेल अशी विषय वय असतले केलो पण दला रे आवस बाप सोक कसं नाही म्हणून मला रे हो सान कसन माग सांगता दिसता. कृष्णानं ताका सान असताना उपदेश करच्या वचनी कोणाकाची आणि 70 म्हणतार दाल्यानंतरच ताक कसं नाही वृद्धाप्याने कसं ना सांगची तात्पर्य कोणे वय असेल मनुष्यानं कसं नाही उपदेश केल्यावर घेताची स्वीकार करताची. चरडूवान सांगेल कसं घेऊचे म्हणाले एक तात्सार बुद्धी असता. ताका कृष्णानं उपदेश केलेला ताक प्राय दाल्यानंतर एक आणि केदन त्या उपदेश दाव का म्हणून तीव्र उत्कट इच्छा उत्पन्न झाले अर्जुनाक तेदन उपदेश केला. ताण दावून निमगू का तेदन उपदेश केलेला असं असल परिस्थितीन तो कृष्णाने हे समग्र गीत उपदेश केले. कालच्या दिवसा आम्ही पळयला गीता कशी
एक एक नमून भास जाता. सुमार लोकांनी कॉमेंट्रीज बरेले गीताक. मध्वाचार्यान बरेले, शंकराचार्यान बरेले, रामानुजाचार्यान बरेले. आज इथं ಇದೆಲ್ಲ ರೀಚಿ ಮೈ ಗೀತಾ म्हणून सुमार जणांनी बरेलेलं. आचार्यांनी कॉमेंट्री केला हाव करचे नाव आहे म्हणून सुमार जणांनी गीते वेर आज दर कॉमेंट्रीज बरेतच आची. एक तांगेले क्षेत्र असेल हांका गीता एक म्हणून अर्थ जाता. असं आम्ही आमगेले आचार्य त्रयाल भाष्य पळया एक पंथ. उदाहरणेक एक उपनिषत्ता ಅಂತ एक वाक्य असतं. कोणकोणाक एक वाक्य विंगड म्हणून दिसता म्हणजे तुमका एक उदाहरण दिता. यथोदकं शुद्धे शुद्धमासिक्तं तादृगेव भवति एवं विजानत एवं मुनेर्विजानत आत्मा भवति गौतम. उपनिषत्ताचे एक वाक्य. ह्या वाक्य पळोवन शंकराचार्यांक हांतो अद्वैत दिसले. हाजे अर्थ कसा ना तांणी म्हणला दोन ग्लासांत उदक घेया. एक ग्लासांत शुद्ध उदास अनेकांत वरकेन शुद्ध उदास. शुद्धे शुद्ध मासिकतम. ह्या ग्लास असेल उद्दा कारण ह्या ग्लासा घाला कसन जाल्यार एक जाले उद्दा. तांकां अद्वैत दिसले. दोन्ही वस्तू नाशिल्या हाजी फुडें दोन्ही उद्दा विंगड म्हणना. दोन्ही म्हणून आमकां दिसता कसं लेका दोन्ही पात्रांत घालला ताका दोन्ही दिसता. दोन विंगड आयडेंटिटीज म्हणना. एक उद्दा त्या दोन्ही लोट्यांत घालचे की ना पुढे एक उद्दा आशिल्ला. विंगड पात्रांत घालल्या पात्र विंगड अशें वचून विंगड दिसले. ते एक घाल्ली नंतर एक जाल्ले म्हणून उद्दा. हे शंकराचार्याल व्याख्यान. रामानुजाचार्यान म्हणल्यार हे एक दवची कशी एक जायना. त्या दोन्ही विंगडच उद्दा प्रत्येक जावन दवरले त्या विंगड जाल्यार तांकां ते ताद्रगेव भवती म्हणून सांगला उपनिषद. एक जायना हे उद्दा तांत घाले नंतर ताजी मणके जाता म्हणून समान जाता. आमकां परमात्माक भेद आसा. मोक्षा गेले नंतर जीव परमात्मा समान कसं भेद ना तारतम्य ना. मध्वाचार्यान व्याख्यान केलं हक्का तांकां हे समदिसा न्ही. तांणी म्हणल्यार दोन पात्रांत विंगड घाल्लेले तेदन वरकेन उद्दा विंगडाची मिक्स केल्लेले तेदन वरकेन त्या ह्या उद्दा विंगड त्या उद्दा विंगडाची म्हणलें मध्वाचार्य. कशी म्हण आमकां दिशा पुरो. मध्वाचार्य म्हणटाची ह्या उद्दा कारण त्या लोट्यांत घाले तक्षण उद्दा विंगडाची जाल्यार ह्या उद्दा विंगड त्या उद्दा विंगड म्हणून घेवन आमकां डिफरेंशिएट करच्या आमकां ते विवेक बुद्धी ना म्हणून म्हणटाचे. आमकां कळना ह्या उद्दा विंगड त्या उद्दा विंगड करचें आमकां कळना. आता त्याची विंगड वस्तू ओट्ट करा. भात आसा तांदूळ आसा ओट्ट करा. ओटू केल्यार एक जातवें ना. आमकां ते विंगड काण दवरच्याक त्या विवेचना शक्ती आसा. हे भात ह्या तांदूळ विंगड काण दवरताची. हंस पक्षीची एक शक्ती कसा नाही म्हणा सामर्थ्य कसा नाही म्हणा रे. दुधांत उद्दा घालदी आताक आत्ता ना ते हंस पक्षी ना आता. त्या हंस पक्षी कसं करत असेल म्हणा दुधांत उद्दा घालून दिलं म्हणून झालं रे. उद्दा पुरा काणो दूध मात्र पित काय त्या ताजी सामर्थ्य. त्या विंगड करचे सामर्थ्य हंस पक्षी कसं जाल्यार आमकां त्या सामर्थ्य ना. मध्वाचार्य सांगता तुमकां त्या दोन्ही उद्दा विंगड तुमकां त्या भेद तुमकां दिसना तितल्याची. तशी हे उद्दा मूल द्रव्य कसं नसत्या विंगडाची हे व्याख्यान मध्वाचार्याला. पण अशी एक उपनिषत्ताच्या वाक्याची अनेक व्याख्यान आचार्य शंकरांक एक नमून दिसले, रामानुजाचार्यांक एक नमून दिसले, मध्वाचार्यांक एक नमून एक हे उद्दा अनेक लोट्यांत घाल्लेले असले एक जाल्लेले असले वय असल्या रे. उद्दा चड कसं येतात तसले दोन्ही उद्दा एक वय म्हणून जाल्यार रे तितले आसका चड कसं येतात चड दातस वय म्हणून जाल्यार थंय एक न्हय म्हणून जालें. तशी एकात्म भाव मध्वाचार्यांक तांत रुची नाशिल्ले. दावा हे कसले सांगले म्हळ्यार गीतेन तू असल अनेक विषय येता. उदाहरणेक एक सांगता म्हणून जाल्यार 12 अध्यायांत भक्ती योगांत अर्जुन कृष्णाने मिळता. कृष्णा हे आम्ही मोक्ष प्राप्ती करून घेऊ का म्हणून जाल्यार भक्ती कर का परमात्मा वय भक्तीपूर्वक तुगेल ध्यान कर का तुगेल आराधन कर का वय परमात्माला आराधन केलेल्या कडेन उपासना केलेल्या कडेन भक्ती केलेल्या कडेन मुक्ती. अर्जुन म्हणता परमात्मालेच उपासना कसले कर का
लक्ष्मील उपासना करूया. लक्ष्मीक उपासना केल्यार तिगेल आराधना केल्यार तिगेल वयर भक्ती केल्यार मोक्ष मेळना मॅम. आमकां वरकेन तशी दिसता वय ना. लक्ष्मीक आनी पळया सुलभ कसं नाही म्हणा. लक्ष्मीक वलसून घेवची सुलभ. आवसोक घरान तो चालला सेकलो तागेले 10th स्टँडर्ड की 12th स्टँडर्ड जाले नंतर ताका आसील पोरनी मोबाईल लागना. ताका आयफोन घेवका आसता. एके ताका नवे गाडी घेवका आसता. तो कोणाले वत्ता सुरवेरी आलोचन करा. अम्माले वत्ता. अम्मा वलसून घेवची सुलभ ताका गोतस. अम्माले सांगल्यार तक्षण परमिशन ग्रांट करता. वय घ्या हां जायत तुका दावकाची मोबाईला तू कॉलेजा वच्चे आसा पापचारडा कश्ट जाता गाडी दावका म्हण तक्षण हो म्हणता. बापसूले गेल्या दातवे काम ना. अर्जुन म्हणता लक्ष्मीक वलसून घेवचे अत्यंत सुलभ. लक्ष्मीला आराधना केल्यार अत्यंत सुलभ. मध्वाचार्य म्हणताची सुव्रतानां क्षिप्रम महद ऐश्वर्यम ददाती देवी न तो देव. देव दिना काही वेगळी ऐश्वर्य दिना काही. लक्ष्मीला आराधना केल्या वेगळी दित काही. मध्वाचार्यान भाष्यान सांगेल म्हणून नंतर सुलभ धावनं लक्ष्मीला आराधना करून मोक्ष प्राप्ती करून घेवेत ना. परमात्माला आराधना कसं उपासना कसले कर काम. श्रीतत्वाची उपासना करूया. लक्ष्मी समग्र जगत्याक मूल कारण म्हणून नंतर तिगेल उपासना करूया आमकां सुलभ मोक्ष मेळतले. हे एक प्रश्न. आणि शास्त्रांत वरकेन मस्त वचन मेळता आमकां. लक्ष्मी मोक्षाक लक्ष्मीला आराधना केल्या आमकां मोक्ष प्राप्ती जाता म्हणस. श्रिये दात श्रिया निरीयाय श्रियं वयो दरिद्रभ्यो दधाते श्रियं वसाना अमृतत्वम आयन. अमृतत्व प्राप्ती जाता म्हणस. म्हणून नंतर लक्ष्मीला उपासना करूया. परमात्माला उपासना कसं लेक म्हणून प्रश्न. निमगीत तो एवं सतत युक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषांके योगवित्तमाः. देवा तुगेला आराधना करताची लक्ष्मीला आराधना करताची. अव्यक्त म्हण प्रकृती. त्या प्रकृतीक अभिमानी लक्ष्मी. लक्ष्मी आराधना वरकेन करताची परमात्माला आराधना वरकेन करताची. ह्या दोघं लोकाला आराधना करतले तू कोण श्रेष्ठ. कृष्णान एक सांगल्या मय्यावेश्य मना यो माम. तो सांगता मिगेल वैरी मन दवन कोण मिगेले आराधना उपासना करता तक्क मोक्ष प्राप्ती जाता म्हणून म्हणता. नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः. मिगेल आराधकांतो आणि लक्ष्मीला आराधकांत श्रेष्ठ कोण म्हणून मिगेल आराधक आणि तांकां मात्र मोक्ष मेळचे. लक्ष्मीला आराधना केल्यार मोक्ष मेळना. लक्ष्मीला आराधना केल्यार इतर ऐश्वर्य मेळता संपत्त मेळता. मोक्ष परमात्माना दिवचे नव्हे. तशी लोकांत तूं पळया ताका आयफोन दावका म्हण तो आवसुला चमकललो. गाडी दावका म्हण आवसुले चमकललो. लास्टार खंय वचका ताणें आवसू हूं म्हणता वय वापास बापसूले येऊ का. बापसून वापास चेक का सिग्नेचर घालची बापसून. कृष्ण सांगता कितलं म्हळ्यार लक्ष्मीला आराधना केल्यार तुमकां महद ऐश्वर्य मेळटा तांत कसं नाही संशय ना. जाल्यार मोक्ष मेळका म्हण जाल्यार मिगेलेगी येऊ का. लक्ष्मील मुखांतर लक्ष्मीला आराधना करून वापस मिगेले आराधना करका तुम्ही. केवल मक्क सोण लक्ष्मीला आराधना केल्यार मोक्ष ना. ताका म्हणता कृष्ण कसले कष्ट पावतात तुम्ही. लक्ष्मीला आराधना करून तिगेल मुखांतर मिगेल आराधना करची की ना. साक्षात मिगेले आराधना करा उपासना करा. द्राविड प्राणायाम कसले म्हणून म्हणता कृष्ण. द्राविड प्राणायाम म्हणल्या तक्षण एक प्रसंग उडगासा येईल म्हाका. हांव तिरुपती संस्कृत विश्वविद्यालयांत एक आमकां सेमिनार आशिल्लें तर्कशास्त्रा वयर एक ग्रंथा वयर. आम्ही अनेक लोक चमकल्ले तांत अटेंड केलेले. थंय एकलो तमिळनाडा दुखून एकलो चेन्नईचे एकलो विद्वांस आयलो. आम्ही पाठा बैसिल तेदना शास्त्रांत कसन म्हणताची म्हळ्यार सुलभ मार्ग असताना दीर्घ मार्ग कसले घेऊ का म्हणता. शास्त्रात शब्द कसने म्हळ्यार शिरोवेष्टनेन नासिका स्पर्शम करोती म्हणून. माते अशी गुंडोन नांका आपुडता अशी आपुडची सुलभ म्हणल्यानंतर अशी गुंडोन कसले आपुडचे म्हणून शास्त्रांत येवचे शब्द. आम्ही कसन म्हणताची म्हळ्यार द्राविड प्राणायाम सुलभ अशी प्राणायाम करची की ना. माते घुवन अशी कसले प्राणायाम करचे. शास्त्रांत द्राविड प्राणायाम म्हण ना. हे शब्द आयला शिरोवेष्टनेन नासिका स्पर्शम करोती. आमगेलो तो एकला नासिला ना द्राविड प्राणायाम म्हणून. तो बैसिल चेन्नईचे तमिळनाडाचे विद्वांस थक्को पहिले हंग शास्त्रांत खंय द्राविड प्राणायाम म्हणून सांगनी शिरोवेष्टनेन नासिका स्पर्श म्हणून आसा.
तुम्ही तो त्या उत्तर भारताचो तो म्हणलो तुम्ही उत्तर भारताचे आमकां तमिळनाडाच्या द्राविड लोकांक खुशाल करचे तुम्ही अपमान करचे कशी म्हणत असाचे कोण सांगेल तुमकां आम्ही अशी प्राणायाम करताचे म्हणून आम्ही वरकेन अशी प्राणायाम करचे म्हणून म्हणाल ताका तुकडे समाधान करका म्हणटले पूर जावंक गेले सर्वांक तशी कृष्ण म्हणता तुम्ही द्राविड प्राणायाम कसले करत नाका शिरोवेष्टनेन नासिका स्पर्श कसले करताची दीर्घ मार्ग नाका हे कष्ट सुलभ मार्ग मिगेले उपासन करा साक्षात विंगडल उपासन कसले का जायत आमकां कसन कळले तत्व परमात्माले उपासना मुख्य जावन कोरका लक्ष्मील उपासन केल्यार इतर ऐश्वर्य प्राप्त जाता मोक्ष मेळना ताकाची मध्वाचार्य सांगताचे विष्णुना सहिताध्याता साही तुष्टिम पराम व्रजेत विष्णु सहित लक्ष्मीला आराधन कोरका लक्ष्मील केवल लक्ष्मील आराधन आम्ही कोरचना केवल लक्ष्मीला आराधन केलं तिकवर केन प्रीती दायनाक विष्णू सहित जाऊन लक्ष्मीला आराधन केलं मात्र ती साही तुष्टीम पराम व्रजेत तिक संतुष्टी जाता प्रीती जाता त्या दृष्टीनं हे तत्व आमकां हाजी मुखांतर शिकोवन दिताचे असो हांगा पळय हे मध्वाचार्यान बरयलेलें व्याख्यान हंग शंकराचार्यांक कशी दिसले हे अध्यायो अर्जुनान निमगेले कसं नाही म्हळ्यार कृष्णाका श्रीतत्व उपासना करचे की परमात्माला उपासना कोरका खंच श्रेष्ठ खंच मोक्षाक साधनम कृष्णान सांगले लक्ष्मी तत्व उपासना करचे ना परमात्माला तत्व कर मिगेले उपासना कोरका त्याची मोक्षाक साधन शंकराचार्यांकंत कसं दिसले म्हळ्यार अर्जुनान निमगीतच कशें नाही म्हळ्यार कृष्णाका निर्गुण ब्रह्म उपासना केल्यार मोक्ष की सगुण ब्रह्म उपासना केल्यार मोक्ष हे शंकराचार्यान तांकां दिसतील व्याख्यान तांणी केलें थंय अव्यक्तम अक्षरम अव्यक्तम म्हणस अव्यक्तम म्हळ्यार मध्वाचार्यान सांगलें अव्यक्तम प्रकृती ही प्रकृती अभिमानी लक्ष्मी शंकराचार्यांक कसं दिसलें अव्यक्त म्हळ्यार अक्षर म्हळ्यार निर्गुण ब्रह्म अद्वैत मतांत गुण नातील एक ब्रह्म म्हणून तांणी स्वीकार केला गुण आसिलो ब्रह्म गुण नातिलो अपरिच्छिन्न चैतन्य एक दोन विभाग केला गुण म्हळ्यार ते तागेले भितर कसं ना गुण ना तसल ब्रह्माला उपासना करच्याक क्लिष्टकर मस्त क्लिष्टकर अर्जुन निमगीत काही निर्गुण ब्रह्मान उपासना केल्यार मोक्ष की सगुण ब्रह्माला उपासना केल्यार मोक्ष कृष्णान सांगचे कसं नाही म्हळ्यार निर्गुण ब्रह्माला उपासना कोरनुकाची क्लेशो अधिकतेषाम अव्यक्ता सत्तचेतसाम अव्यक्त तत्व म्हळ्यार निर्गुण ब्रह्माला उपासना केल्यार क्लेश मस्त ताकाची सगुण ब्रह्माला उपासना करा सुलभ म्हणून कृष्णान सांगिले म्हणून शंकराचार्यान व्याख्यान केलं पण एक भाग एक एकल्यांक एक एक नमून दिसले हांनी एक नमून व्याख्यान केलं मध्वाचार्यान एक नमून व्याख्यान केलं जाल्यार हांगाच गीता तात्पर्याचें वैशिष्ट्य मध्व सिद्धांताचें वैशिष्ट्य कळका म्हणून जाल्यार मध्वाचार्य सांगताचे वय निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म वय स्वीकार करूया जाल्यार विंगड निर्गुण गुण नातिले एकलो चैतन्य विंगड सगुण ब्रह्म एकलो विंगड विभाग नाका परमात्मा आमगेलो तोची निर्गुण तोची सगुण सगुण ब्रह्मान मोक्ष तुम्ही ओपताची आम्ही ओपतात सर्व ओपताची तांगेल व्याख्यान परमात्मा निर्गुण वय सगुण वय कशी पण ह्या मोबाईल आस आस ना ना दोन्ही म्हणचे साध्य अरे बट मग मोबाईल असताना ना म्हणून कशी म्हणतात तुम्ही अस नेलार अस मिगेला हातान ना म्हणून येत की ना अस नेला अंत सन हातान सत्व आणि असत्व दोन्ही अस तशी परमात्मा निर्गुण वय सगुण वय कशी निर्गुण सगुण कशी म्हणजे सगुण ज्ञानानंदादी अनंत गुण परमात्माला अंत ज्ञानस्वरूपी तो आनंद स्वरूपी निर्गुण म्हणलेलं खंयच्या अर्थाना आम्ही गेले कसन प्राकृत गुण असा सत्व रजस तमस कसन असा त्या परमात्माला अंत ना ताका तो निर्गुण अशी व्याख्यान करून आम्ही सुलभेरे ह्या निर्गुण आणि सगुण म्हणलेले ह्या वाद आम्ही मंडन करूयात म्हणताचे सांगची तात्पर्य गीतेचे एक एक अध्याय एक एक श्लोकोचे एक एक लांक एक संपूर्ण भिन्न अर्थ जाता एक एक लांक एक एक नमून अर्थ दिसला हे स्वारस्य गीता तात्पर्यांत आसा तशी असो अभिप्राय भेदो आसता एक घरांतूची एक विशयांतो
बापसूल एक अभिप्राय असता, आवसूल एक अभिप्राय असता, चरडाल एक अभिप्राय असता. आमगेल्या सनातन धर्माच्या वैशिष्ट्य कसं नाही म्हणाले, सनातन धर्माचे आमक मूल ग्रंथ पुरा एकच, गीता उपनिषद पुरा एकच, ताकि व्याख्यान इंटरप्रिटेशन कसं नसतं पुरा विंगड, एक एक अभिप्राय अस. तशी सांगची तात्पर्य अशी अभिप्राय भेद असं म्हणून मात्र असो. ह्या दाल्यानंतर गीतेचे प्रधान दावन आम्ही पळोकादल्लेलं आहे. हंग पळया शंकराचार्यांनी तांका गीते पळया एक शब्द आम्ही प्रकृती म्हणून अर्थ करका की निर्गुण ब्रह्म म्हणून अर्थ करका की आमक कळना कसं नाही. मध्वाचार्य तक प्रकृती म्हणून अर्थ करका म्हणून अनेक प्रमाण दिताची, तांक तांगेले प्रमाण अस दलरी त्या मी आळ जाऊन अध्ययन करता गेल्यावर आमक कळता. असो अशी 12 अध्यायांत कृष्ण सांगून श्री आमगेल सिद्धांत कसं म्हणजे श्रीतत्वाचे उपासन प्रत्येक कोरच्याना परमात्माला उपासन कोरका, उपासन करून मुक्ती प्राप्त करून घेऊ का, ताक कसन कोरका, त्या प्रश्न अर्जुनाला जायत कसन कोरका. कृष्ण सांगता एक काम करी, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धी निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः. मिगेल वैरी मनदवरी, मिगेल वैरी मनदवरी मला कसं अर्थ ध्यान करी म्हणून अर्थ. मिगेल ध्यान करी तो अखंड ध्यान करी, अखंड ध्यान कोरच्या दायना माका समजून घेवचे प्रयत्न करी. ते ध्यान कोरच्या अभ्यासे न तू कौंतेय नव्हे अभ्यास करी म्हणून म्हणत होता. ध्यान कोरच्या दायना आमका ध्यान कोरच्याक परमात्मा वैर मन राबना कष्ट ध्यान कोरच्याक. कृष्ण म्हणता तू ध्यान कोरच्या दाना नाका माका समजून घेवच्या पळ, माका समजून घेवच्या कष्ट दातवाय. मत्कर्म परमो भव, मिगेल कतीर कर्म करी म्हणत होता. मिगेल ध्यान कोरच्या दायना कष्ट दातास मिगेल कतीर कर्म करी. नाक मारा या मिगेल कतीर कर्म कोरच्या दायना वाय त्यावर केन कोर नका. तू केलेल विंगडाल कतीर कर्म करी माक समर्पण करी म्हणत कृष्ण. ध्यान कोरच्या दायनावे नाक माक समजून घेवच्या दायनावे नाक. मिगेल अटलिस्ट मिगेल कतीर कर्म करी त्यावर केन दायनावे नाक सोडी. विंगडाल कतीर कर्म करतो, विंगडाल कतीर कर्म करी जाल्यार त्या माक समर्पण करी, समर्पण कर पुरो म्हणत. ह्यावर केन कोरच्या आणि कसा ना म्हणत कृष्ण. इतवर केन कोरच्या केलेल कर्म समर्पण कोरच्या दायना म्हणलं आणि कसं नाही. अंतु कृष्ण तुगेल पाय एक धरत मारा कसं नाही एक करी म्हणता. कारुण्य कृष्णाला कितल्या म्हणून म्हणा रे ध्यान कष्ट तत्व नाका. मिगेल कतीर कर्म करी कर्मवर केन कोरचे विंगडाल कतीर कर्माक समर्पण कर पुरा. आणि तू तो कसं नाही म्हणा कृष्ण पाय धोरच्या जाल्यार रेडी असतो तू कसं नाही करी म्हण. मास्टर केन्नाय कशी म्हणा रे कार चरडू शिष्यवत्सल जावन असेल गुरु टीचर कसं कळतं म्हणजे वीक स्टुडंट असं म्हणलं रे तो सम बरो नसना ता कशी पुणे करून पास करूया म्हणता गेल. कशी पुणे करून हाण 35 घालया हाण कसं नाही बरेले रे कारुण्यान दिता मास्टर 35 घालून पास करून पेटेता. आणि कसं नाही बरे नाही म्हणता कशी पास करचे ताणे. कृष्ण आमका कृष्ण वैर घालच्याक पळयत असता तुमका मोक्ष दिता वा ध्यान कष्ट तत्वे नाका सुलभेर म्हाका अंत्यार अर्पण करा. कृष्ण आमका लास्ट ते कशी पुणी कोर 35 घाल तागे लागी आपण हाडचे पळयता जाल्यार आम्ही त्यावर कन करचे तयार नाची. आम्ही कसं नाही करणी म्हणलं कृष्ण आमका खंय मार्क्स दिता खंय मोक्ष दिता दायना. तितलं कारुण्य परमात्माला असं ते कारुण्य तो सांगता तू राबून स्तोत्र कर मरे हांव तुगेले एदरा नांदता. राबच्या दायना पाया दू किंवा बैसून स्तोत्र कर मिगेल उपासना करे हाव राबून ऐकता. बोश्यावर केन दायना वे कष्ट आमक पद्मासन घालच्या मस्त वेळ बैश्या दायना कष्ट जाता. बोश्या दायना निद्दोन मिगेल स्तोत्र करी म्हणता निद्दोन पुणे करी कोरची करी. त्या अत्यंत ह्या विषय इतलं कारुण्य परमात्माला. आणि तू आमका पार करून घाल का संसार समुद्रात कोण मुक्त कर का म्हणून असतो तो जाल्यार आम्ही तयार नाची. ह्या विषय येता गेला कारुण्या विषयान दासवर यांनी अत्यंत सुंदर जाऊन वर्णन करताची. ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ
ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆನಾ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರ ನರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನೋ ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ, ರಮಾಧವನ ಒಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ. ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಕೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ, ನಿಂತರೆ ನಲಿವ, ನಲಿದರೆ ಒಲಿವೆ ನಿಮಗೆಂಬ ಸುಲಭನೋ ಹರಿ, ಸುಲಭನೋ ಹರಿ, ಸುಲಭನೋ ಹರಿ ತನ್ನವರ ನರೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಗಲನು ರಮಾಧವನೊಲಿಸಲರಿಯದೆ ಪಾಮರರು ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ, ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ. ಮಲಗಿ ಪರಮಾದರದಿ ಪಾಡಲು ಕುಳಿತು ಪೇಳುವ, ಕುಳಿತು ಪಾಡಲು ನಿಲುವ ಪಳೆಯ तो इतलं सुलभ असतं परमात्मा बोलसून घेऊच्या तोची तोवरकेन सांगतं गीता कसं कोर का म्हण घेऊन माक बोलसून घेऊ का म्हणलं इतलं पुणी करा म्हण म्हणता दलरीची आम्ही पामर ಬಳಲುವರು ಭವದೊಳಗೆ ತಕ್ಕ ಕಶಿ बोलसून घेऊ का म्हण कळनाशी आम्ही आणि काय भवसागर अंत मुळगाल्या तशी परमात्माला कारुण्य अनंत हंग मध्वाचार्यानी ತಂಗೆಲ್ಲ ಭಾಷ್ಯ ಅಂತ ಬರೆಯत म्हणताना समग्र गीतेचं सार कसं नाही आम्ही कालच्या दिवसा पळेल तांगेल वाक्य कसं नाही म्हणून थई मात्र नाही केलो 5-6 श्लोक कोट कोरनो हे 6 श्लोक तुम्ही अर्थ करून घेतला झाला हे समग्र गीतेचं सार म्हणून म्हणताच त्यांनी कोट कोरचे 5-6 श्लोक कसं सांगता आम्हाला रे आम्ही गेले धर्म कोरका स्वविहित धर्मेणैव भगवद आराधनस्यैव कर्तव्यत्वं तदन्यस्य त्याज्यत्वं म्हणताच आम्ही गेले कर्तव्य कसं नाही म्हणून मला रे स्वविहित धर्म कसा नसता त्याची आम्ही परिपालन कोरका आमक सांगील कसन धर्म असं त्याची आम्ही परिपालन कोरका त्या सोड विंगड केल्या रे त्या आम्ही सोडका आमक श्रेयस ना त्या मार्गांतू अर्जुन युद्ध दत्त म्हणताना मध्वाचार्यां कोट कोरचे फर्स्ट श्लोकोचे अथचेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि अर्जुन निमगिता कृष्णा मिगेल यद्राक सर्व मिगेल आचार्यान मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा सर्व कोण राबील मक गुरु दिलेल तसल विद्या सर्व मिगेल संबंधी लोक राबले हाव तागेल तांगेल संहार कोरनो खंची नरक आवच्छावे गांडीवं स्रंसते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे मिगेल स्वजनांक सर्व संबंधी लोक संहार कोरन तांक मारून कारण हाव खंची नरकावच्चा मक ह्या दायना तांक संहार कोरन हाव सिंहासनांत बैसून मक सुख प्राप्त दत्त वैव्या नक्का म्हणून येऊन सोडल्या युद्ध पूरा आरंभ झाला आणि कसं युद्ध दत्त म्हणताना हाण गांडीव सोडला चरडुवाना परीक्षा वर्ष इडी वाजून परीक्षे त्या दिवस मग दायना मग भय दत्त असं म्हणून सोडल्या रे अशी झाली अर्जुनाला परिस्थिती हाऊस बाप सुन कितलं कष्ट जात बाप तांक कन्व्हिन्स कोर ना एक्झाम पेटो का म्हणताला कृष्णाक बाप कितलं कष्ट झालं त्या अर्जुना कन्व्हिन्स कोर का म्हणताला कृष्ण म्हणता तू धर्म ह्या युद्ध कर ना म्हणताला पाप केल्यार पाप म्हणून लेखत असतो तू कर ना म्हणताला पाप कर ना म्हणताला पाप ह्या कसं लेख युद्ध ह्या धर्मयुद्ध अधर्म पक्षांतर अब्बिल तसल भीष्म द्रोण दुर्योधनादि सर्वांक तांगेल विरुद्ध धावचे तसल धर्मयुद्ध है अथचेत त्वमिमं धर्म्यं म्हणत धर्मयुद्ध आहे आणि तू कोण क्षत्रिय क्षत्रियाक कर्तव्य कसं नाही क्षत्रियाल धर्म कसं नाही युद्ध कोरचे क्षत्रियाल धर्म तू युद्ध करी युद्ध करणे म्हणलं रे अधर्म दत्ता तुक पाप लागता तत स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापम वाप्स्यसि तेदन तुक पाप तुगेल कर्तव्य करी तू करी सोडे आणि सर्व मिगेल मिगेल दृष्टीने नष्ट धावून गेल्या म्हणल्यानंतर तू तुगेल कर्तव्य कोर का स्वविहित धर्म त्या धर्मानच आम्ही ह्याची तू भगवान आराधना म्हण करी
अर्जुनाक दिसता कसल्या कृष्णा तू ह्या कर्तव्य कर्तव्य म्हणून म्हाका ह्या मार्गान तू घोर युद्धाच मार्गांत कसल्या घालतस तू म्हाका. इतर ऋषीवरेण्यसाची वसिष्ठ वामदेवादी ऋषी कोण आसात सर्व तांनी तपस्या कोरनो नित्यानुष्ठान कोरनो तांकां मोक्ष प्राप्ती दायनी वे तुगेले येनाच वे तांनी म्हाका तत्किम कर्मणी घोरे माम नियोजयसी केशव. ह्या घोर पापकर्मान तू पाप नाही ह्या घोर कर्मन तू सर्वांक हांव संहार कोर का हान तू म्हाका कसलें नियोजन करतस तू. हान तू नियोजन केल्ल्या रे म्हाका मोक्ष मेळत वय बाय. हांव ताजे बदला सुलभ हे रे नित्या स्तोत्र की पठन कोरनो तपस्या कोरनो ह्या सुलभ न्हय ह्या कर म्हणून तू कसलें म्हाका प्रेरण करना म्हूण निमगीत कृष्ण म्हणता पण एक तू क्षत्रिय क्षत्रियाल धर्म युद्ध करचे दोन्हीच कसं नाही म्हणणार तुगेले कर्तव्य एक आसा व्यक्ती धर्म एक असता त्या व्यक्ती धर्म सोड आम्ही केदनाय इतर धर्म परिपालन करच्या ना. व्यक्ती धर्म म्हळ्यार कसं नाही आमका समाजांत असताना एक संसारांत असताना ಕೆಲವು कर्तव्य ಕೆಲವು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕೆಲವು जबाबदारी प्राप्त जावन आसता त्या आम्ही सोड इतर मार्ग अनुसरण करचे ना. एक मनशाक तपस्या करका म्हणून घरान तो आवस बापसो वृद्ध जाल्ले तांगेले सेवा करनाशी तपस्या अत्यंत उचित मार्ग म्हणून ताणें सर्व सोड काशी हरिद्वारा वचून बैसला रे. कृष्ण सांगता त्या करचे ना. तुका प्राप्त जाल्लेले एक कर्तव्य आसा विहित धर्म कसं नाही म्हणत आवस बापसूल सेवा करचे. बाईलेन बामणाले कसं नाही पळोवंक घेवचें आसता ताका कसकसान दावका त्या वदूकसून दिवचे बदलाक तिणे दीसभर पारायण एक समाज सेवा म्हणून भोंवता बैसला रे. स्तोत्र पठन भजन म्हणून हे कार्य कोरून ताजे वयर समय असल्या रे करका म्हणत कृष्ण. जाल्यार फर्स्ट प्रायोरिटी कसं नाही म्हणत कृष्ण तुमगेले व्यक्ती धर्म एक आसा तुमगेले कर्तव्य एक आसा. बायल म्हणटल्यार बामणाल विशयान एक कर्तव्य आसा चेडूवाल विशयान कर्तव्य आसा. चेडूवांक सकाळ स्कुलाक वचचें आसता त्या तयार करचे तांकां तयार करून पेटोवत सोडून मिगेल पारायण जायनी म्हणून पारायण करता बैसले रे. आज्य कर्तव्य कसं ना बामणान ऑफिसा वचचें आसता ताका कसं की तांनी दिवन पेटोवका आसता ताण वच्चे संदर्भाचेर मिगेल आनी पारायण जायनी राबा म्हणून कडेर तांनी करचे बैसला रे. कृष्ण म्हणटा स्वकर्तव्य सुर्वे खंयची पळया त्या सोण विंगड कसं नाही कोर नकाची. एक पंता बन्यांचे आचार्य आले की एक बायल मनशां आयली तिगेले कंप्लेंट कसं नाही म्हळ्यार रे मिगेल बामूण मिगेले उल्लेताची ना कसले उल्लेता ना म्हण म्हळ्यार घरांत विपरीत तिणें पारायण करचें ललिता सहस्रनाम विष्णू सहस्रनाम वयर 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 तांतू अशें भजन कीर्तन. तिणें म्हणलें की हा विशेष पारायण मस्त पंत पारायणांनी पुरा करता मिगेल ह्या निमित्तान कसं जालें म्हण बामणाकणी बायलेक उत्तर गेला म्हळ्यार बामणान भायर वता म्हणटना हिगेल पारायण जायनी म्हूण ही ताका हां जायता म्हण भायर वचून खावची ताणें वपास रात्री येतना सांजे वेळाचें आसता वपास कसं ना हाक हे अशीच म्हणून ताका पूर जावन उत्तर सोडली काय दोगा लोकांनी. ती पाप कंप्लेंट घेवन आयली काय अशी अशी जाता आसा हांव मिगेल मनान ते समाधान आयला म्हणून सांगले काय तिणें हांव इतलो पुरा पारायण करता जाल्यार कसं की उल्लेतना मिगेल बामण मिगेले गे हांव आनी दुखून मिगेल बामणान उल्लो का म्हण आसा म्हाका मनान तो ताकाच हांवची की पारायण चड करका म्हण आसा अड्डा. ताणें म्हणलें काय तूं आनी पारायण चड करचें वचूं नका आतां तूं उल्लेतना आनी पारायण एक चड केलें म्हणल्यार तो घर सोड वता. तशें स्वविहीत कर्तव्य आमकां प्राप्त जाल्लेलें कर्तव्य परित्याग कोरून आमी एक चारडाक एग्जाम लागेल तेन्ना आज परीक्षेक ताणो एग्जामा हॉला वचून परीक्षा बरोवका देवस्थाना वचून परमात्माला आशिर्वाद थंय परमात्माला अनुग्रह घेवचे चांगाची. हांव एग्जाम सोड हांव देवाले भेटचे वता म्हळ्यार त्या कोरनुकाची म्हणून कृष्ण. काशी न्हंयच्या तटांत एकलो तपस्वी बैसला जप करताची येद्रा एकलो मुळगतस मिगेल तपस्या हांगा भंग जाता हा उठोन चमकला रे म्हण ताण लेखला रे. धर्म नाही म्हणत कृष्ण. सैन्यांत उन्नत अधिकारी असताचे तांकां कसं कर्तव्य परिपालन करका त्या सोण ताणें गीता अध्ययन करता बैसल्यार प्रति सकाळ दुखून रात्री पर्यंत ना तांगेल स्वविहित कर्तव्य कसं नसतं त्या धर्म परिपालन कोरनो कडेरी कितलं आता यथाशक्ती आम्ही समाजसेवा ह्या सर्व करूयात.
धर्ममार्ग आणतो स्तोत्र कीर्तन पारायण हे सर्व करूयात. हे कृष्णाला अभिप्राय. ताक एक धर्मव्याधाला काणी सांगताच महाभारतांत. धर्मव्याध एकलो तरुण पुरुष तपस्या कोरका म्हणून येऊन घरांत आवस बापूस वृद्ध जाल्या. तांगेल सॅब करच्या का शुश्रूष करच्या कोणेना हो तपस्या करच्या साधन करच्या म्हणून बाय स्वर्ण रान्ना चमकलो. तपस्या केल्या, तपस्वी जाल्लो, ओजस्वी जाल्लो, सिद्धी प्राप्त जाल्या जाल्यार हेकाड आवस बापूस कोणे पळयतल नाची वृद्ध हो तपस्वी जाल्लो. एक दिवस तपस्या बैसिल तेदाना रुक्का म्हणा बैसला. एक पक्षी वैर बैसिल पक्षी त्या पिष्ट घाल्ले ताजे वैर. हक्क त्या पिष्ट घाले हक्क विघ्न उत्पन्न जाल्या म्हणून हाण कोप्पान क्रुद्ध जावन त्या पक्षीक पळेल काय. पळेलेल त्या केंगण म्हणतात पळया त्या कोपाग्नीनं त्या पक्षी भस्म जावन गेले काय. हक्क दिसल्या अरे मिगेल कोपाग्नीन पक्षी भस्म जाल्या मिगेल तपस्या कितला शाप. हक्क अहंकार आयला तपस्याच वैरी तागेल वैरी अभिमान कितलं तपस्या केला हवे. त्याला एक दिवस अशीची भिक्षा याचन करत म्हणतं एक गाव चमकलो. भिक्षा याचन करून स्वीकार करचे भिक्षा. एक घरा चमकलो एक बाईल मनशी मेळली. तीण आणि कसं भिक्षी देऊ का म्हणतना तिगेल बामूण आयलो. बामणान येऊचे पळून हिण कसन केलं राब 1 मिनिट हांव दिता मिगेल बामूण आयला तागेल थोडा कसन दाव का म्हणून पळोन हांव कडेर दिता म्हणून भितर चमकली. बामणा कसन दाव का तागेल सेवा ताक कसन जेवणा वाडचस की पुरा कोरून घेऊन थंय बामणाल सेवा परिचर्य करता करताची हंग हो आयला म्हणून विसरली. हो तपस्वी येऊन भायर बागलान राखून राबला. विसरली कडेर आयली. हा विसरलो क्षम कोर का विसरली हाव आत घेया म्हणून भिक्षी दिवची आयली. हो कोपलो तू हाव तपस्वी हंग आयला साधू महात्मा मिगेल सेव करचे सोणू तू आद्य सेव केलेलं कोण तुगेल बामणाले मक्क दिवन स्वीकार कोर का म्हणून तू गोत नावे. तीन म्हणले ना मिगेल बामणाक मस्त सुस्त जावन आयला तांगेल सेव कोर का आसिल हावे कितले केले रे गलाट तागेले. तीन अंत्यार म्हणले काही तू त्या रान्ना आणतो तुगेल कोपाग्नीन भस्म करून उडेलेले पक्षी नाही हाव म्हणेल काही. ती हक्क आश्चर्य झालं आश्चर्यचकित झालं हो विस्मित झालं. अरे हिक्क कशी गोत असं हावताय कोपाग्नीन भस्म केलेलं पक्षी कम. तेदन आणि कसं कोणे व्हिडिओ काढताव घाललेला असल्यावर ती कळत असेल पळवून. हे तशी नाही हिगेल तिगेल तपशक्तीने ही हक्क आश्चर्य झालं हिक्क कशी कळल्या म्हणून. कसं की तपशक्ती असं तो निमगिता कशी कळली तू काय. ती म्हणता तू धर्मव्याध आलाय बस तुका कळतं पुरा. धर्मव्याध आलाय पेटेत ताका तो धर्मव्याध आला येता. धर्मव्याध तो कसं नाही मांस क्रयण करतलो मांसाचे व्यापार करतलो तो आता मार्केटान मांसाचे व्यापार करतस हक्क थंय वच्चे असह्य जाल्या कशी वच्चे हावे तागेले गे म्हणून. कडे तोची निमगिता त्या साध्वी म्हणीना त्या बायल मनशान तुका पेटयलेलं ना मागीर यो हक्कानी काय आश्चर्य जालें. अरे हक्क बरकेन मिगेल पूर्ववृत्तांत गोत आसा हक्क कशी कळलें. हागेल व्यक्तीन कसं की तपस्या आसका तपशक्तीच्या प्रभावानं हो हे सांगतास तुका कशी कळल्या म्हणून निमगेल काय. तो म्हणाल काही यो दाखयता. तो सांगता हांव कसं नाही करनी तुगेल म्हणके हांव बैसून वचून थंय मेडिटेशन करनी ध्यान करनी कसं नाही करनी. हांव केल्लेले मिगेल व्यापार प्रामाणिक जावन हांव मांसाचे व्यापार करतस तांत कसं नाही मोस करना. एक दोन्हीचे मिगेल हांगा आवसू आणि बापूस आसाची आन अम्माल सेवा हांव भक्तीन करतस. तांगेल परिचर्या तांक समय समयाक कसन दाव का हांव त्या वदूकसून दितस. इतलं मात्र हांव करतस आणि कसं नाही ना ताजे प्रभावानच म्हाका कसन कळला वय म्हणलं ताजे प्रभावानच. ते तपस्वी का थंड जालतो लेखल्या केवल एक स्त्रियान पतिव्रता स्त्री जावन तीन तिगेल बामणाल सेव केल्लेल्या निमित्तानच तितलं मात्रान ती तिगेल तपस्या आशिल्ली. एक धर्मव्याध मांस तो व्यापार करता असेल वय जाल्यार भगवत भक्ती आशिला आणि सर्व वैराग्य आशिल जाल्यार सर्व सोण घेवन आवस बापसो आशिलो आवस बापसो सोण वचनीत तांगेले सेव केल्लेले कडेनच ताका ह्या इतलं तपस्या तपस्वी जाल्लो म्हणून घेवन शास्त्र सांगता. सांगचे तात्पर्य सर्व आम्ही परित्याग कोरनो कृष्णान सांगचे हाची मध्वाचार्यान व्याख्यान केलेला स्वविहित वृत्त्या भक्त्या स्वकर्म कृष्णान कसं सांगले स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विंदती मानव. स्वकर्म करा
व्यक्ती धर्म कसा नसता आमगेल कर्तव्य कसं नसतं त्या सुरवेर करा त्या सोण इतर धर्म आम्ही परिपालन करच्या ना ह्याची अर्थारीची स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह म्हणून ह्याची अर्थ राहील. एक अर्थ कसा नाही म्हणून मला आमगेल सनातन धर्म आम्ही तांतो आस का इतर धर्म धर्मो नाही त्या विंगड प्रश्न इतर धर्म भयावह आमक ताची गोज आम्ही त्या सुद्धी बच्चा ना त्या नाही कृष्णान सांगचे अर्थ कसा नाही म्हणून मला रे आमगेल व्यक्तिगत धर्म कसा नसता आमगेल कर्तव्य कसा नसतं आमगेल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कसा नसतं त्या आम्ही सोण हाव सर्व सोण मी गेला आऊस बापसून आस्त म्हणताना हाव सर्व सोण घेऊन रान्ना चमकल म्हणतला रे तपस्या कर का म्हण त्या धर्म नाही म्हणत कृष्ण त्याला आमक समस्या येता त्याला बट मग कशी आता संसारांतो असाच वय म्हणून त्याला आम्ही परमात्माला ध्यान करच्या दातवाय भक्ती करच्या दातवाय बायला चरडुवा ह्या संसाराचे जंजाटांत पडले नंतर ध्यान करच्या दायना कित्याक मला ध्यान करच्या बैसील तेदाना आमक तेदना पुरा उडगास येवची तेदना तुम सकाळी ध्यान करच्या बैसा कित्याक मला वरले सकाळ दुखून रात्रीपर्यंत आम्ही बिझी असताचे पुरा जनाला लोट उरलेत असताचे बिझी असेल तेदना आमक कसं न्यायचे कळना विंगड कसं नाही आलोचन याना ध्याना बैसील तेदना पुरा आलोचन तेदना येवची म्हणल्यानंतर तुम्ही सांगा बट मग कशी ध्यान संसारो सोण वच्चा ना संसारांतो आस का म्हणत कृष्ण संसारांत असून स्वकर्तव्य कर्तव्य असल्या रे ध्यान करच्या आहे ना परमात्माला मोक्ष कशी प्राप्त करून घ्यायचे आहे म्हणून एक प्रश्न ह्याचे प्रश्न लग्न दान चरडू ह्या दाल्यानंतर आमका ह्या संशय येता कशी म्हणून जाल्यार रे भागवतांत प्रियव्रत स्वयंभू म्हणून पूतो तो सान असतानाची ब्रह्माक प्रश्न करता अन्नाक निमगीत तो आन म्हणता राज्यात जबाबदारी घ्या रे तू बैस घ्या राय दातू वारडीक करून घ्या चरडू करून घ्या म्हणून म्हणत तो सान दुखून विरक्तो तो ना दायना म्हणता कसं लेकऱ्या तो म्हणता प्रश्न घालता अन्नाक अना तू वारडीक करून घ्या म्हणता इतलं पुरा राज्या म्हाका वारडीक बायल चरडू मुखार तांगेल जबाबदार नाही राज्याचे जबाबदार आस म्हाका हांव ते कशें पळोवंक घेवचें भगवत ध्यान करचें दातवा कीर्तन भजन सुसूत्र जावन करचें दातवा दायना म्हणल्यानंतर तू म्हाका कसले फोर्स करता असं म्हणत ब्रह्मा आयलो ब्रह्मान येवन सांगल्या वारडीक करून घ्या ऐका न्ही तो म्हणता दायना ब्रह्माका प्रश्न करतो तो ब्रह्म एक उत्तर सांगता भयं प्रमत्तस्य वनेष्वपि स्यात् यतः स आस्ते सह षट्सपत्नः जितेन्द्रियस्यात्मरतेर्बुधस्य गृहाश्रमः किन्नु करोत्यवद्यं गृहस्थाश्रम कसन बाध करे तुका वैराग्य म्हळे तू कसन म्हण लेखला सर्व परित्याग करून रान्ना वचून नांक धरून घेऊन बोशाय तपस्या म्हळे ह्याची म्हण लेखला ह्या तपस्या नाही ह्या वैराग्य नाही वैराग्य म्हळे कसं नाही तपस्या म्हळे कसं नाही संसारांत असूनची काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ह्या त्याग करचे ह्याची वैराग्य ह्याची तपस्या आणि विंगड कसं नाही ह्या सांगची सुलभ जाल्यार कष्टस संसारांत असून ह्या सर्व त्याग कर का म्हळ्यार रे कष्टस जाल्यार साध्यस असाध्य नाही कष्ट साध्य ब्रह्म सांगता ब्रह्म सांगून तू तांकां कन्विन्स करून घेऊन हाडता कडे तो वारडी करून घेता तशी कृष्ण सांगता कसं नाही म्हणून म्हणा मध्वाचार्य सांगतात कसं नाही म्हणून म्हणा रे तुम्ही सर्व परित्याग करून रान्ना वचून बैशी करून बैसून तपस्या करचे तपस्या नाही घरांत आसूनच संसारांत आसूनच काम क्रोध लोभ मोह मदतात ह्या सर्व त्याग कर का ताका एक सान दृष्टांत दिताच एक रायाला एक तपस्वी आईल काही तो तपस्वी कसा नाही म्हणा मस्त वर्ष तुकून तो सर्व परित्याग करून तपस्या करतस जाल्यार ताका परमात्मा बोलवता ना तो एक रायाले आयलो तो राय कसा नाही म्हणा तागेल प्रख्याती तागेल प्रसिद्धी कशी आशिल्ली की म्हणा रे साधक तो तपस्वी म्हणून तागेल प्रख्याती आशिल्ली हो साधू रायाले आयलो रायाला निमगील ताणा राजन तुक्क व्हडलो तपस्वी म्हणताचे साधक म्हणताचे कशी साधक जालो तू कशी तपस्वी जाल्लो इतलं सर्व राज्याच्या जबाबदारी मध्य तू तपस्या कशी आचरण केलं तू साधक कशी जाल्लो म्हणून तागेल प्रश्न राय म्हणाल काही एक काम कर राबा त्या सर्व हांव तुका उत्तर दिता आमगेल्या अरमनेक राज्याक आयला तू अत्यंत सुंदर रमणीय आमगेल्या ह्या आस्थान अरमने आसा तू सर्व पळोवंक घे मस्त अँटीक पीसस आसा हांगा ह्या सर्व म्युझियम आसा ह्या सर्व पळोवन यो कडेर तुका सांगता
संधी गोंदींत पुरा पुरा पळोवन या जाल्यार एक तुका एक दिवली दिताची दिवो त्या दिवले सहाय्यानच तूं पुरा पळोवन घेवन येवं का म्हण ताका दिवली दिवन पेटयल काय तो घेवन वचून पुरा कडेन वचून पळोवन आयलो रायान निमगेले काय कशी दिसलें आमगेलें हें राज्य कशें आसा तो म्हणाल काही अद्भुत आसा का संतोंद्रना लायक आसा पुरा पळयलें सम पळयलें तुवें वय पळयलें जाल्यारय पळयलें म्हण कितें दाय न्ही म्हळें पळयलें जाल्यारय पळयलें म्हण कितें दाय न्ही म्हळें कसं ना हांव पुरा पळयत म्हणून तूं सांगिल्लें न्हय हें दिवली दिल्लेलें त्या रायान सांगू त्या दिवली दिवन पेटयत म्हणून सांगिल्लें काय ह्या दिवो खंयच्याय कारणाक वाडोवन वचचें ना म्हण सांगिल्लें काय पळोवन येत म्हणून आनी म्हणलें काय तूं सांगिल्लें न्हय त्या दिवो वाडोवन वचचें ना म्हणून हांव पुरा कडेन त्या दिवो घेवन भोंवत आशिल्लो पळयत आशिल्लो जाल्यार तूं सांगिल्लें तें वाडोवन वचचें ना म्हणून म्हगेलें मन ते कडेन आशिल्लें हें वाडोवन गेल्यार कश्ट ताका म्हाका पळयलें म्हण पळयलें जाल्यार पळयलें म्हण कितें दाय न्ही म्हणाल काय रायान तुगेले प्रश्नाक ह्याची उतरां म्हणाल काय राय आम्ही वरकेन तशीची ह्या संसारांत हा वरकेन आसा संसारांत राज्याची जबाबदारी म्हाका आसा जाल्यार ह्या इतल्या जबाबदारी मध्य जाल्यारीची मिगेल्या अंतरंगांत ह्या भक्ती कर्तव्य प्रज्ञा म्हळ्यार ह्या दिव आसा त्या दिव वाडोवन वचना तशी हांव केन्नाय थंय पळयत आसता संसारांत असल्यार मिगेलें मन त्या दिकान भितर आसा त्या वाडोवन वचना म्हणून तशी हांव तपस्वी जाल्लो साधक जाल्लो तूं वर केना संसारांत आस जाल्यार भितर भक्ती अंतरंगांत त्या कर्तव्य प्रज्ञ म्हळ्यार ह्या दिव वाडोवन वचना अशी पळोवंक घे ह्या एच्चर दिलें काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य हे त्याग केल्यार संसारांत आसूनूच आमकां श्रेयस मेळटा म्हणून घेवन सांगतात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य त्याग करका वय खंयच्या विशयान प्रापंचिक विशयान प्रापंचिक विषय कसा नसता तांतु काम आसचेना क्रोध आसचेना मोह मद मात्सर्य आसचेना देवाल विशयान आसका म्हण ताचें दासवरेण्य तें अत्यंत सुंदर जावन वर्णन केलां दासवरेण्यान ನಿನ್ನ ನೋಡುವ ಕಾಮವೆನಗಿರಲಿ ನಿನ್ನ ಚರಣವ ಬಿಡೆನೆಂಬ ಲೋಭ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ ಹರೆ ರಾಮ 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 ಹರೆ 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 ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೆ ಹರೆ ನಿನ್ನ ನಾಮ ಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಂಡೆನಗೆ ಕ್ರೋಧವೇ ಬರಲಿ ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವ್ಯಾಮೋಹವಿರಲಿ ನಿನ್ನವರಂತಾಗಲಿಲ್ಲೆಂಬ ಮತ್ಸರವಿರಲಿ ನಿನ್ನವನೆನಿಸೋ 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 ಸಂಪನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ ಆ ಆ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आसका काम देवा तू पळो का म्हणलेली इच्छा आसो काम आसो इतर लौकिक विशयान नाही तू पळो का म्हणलेलं काम आसो क्रोध तुगेले विरुद्ध कोण आसाची तुगेले विरोधी कोण आसाची तांगेले वयर म्हाका कोप येवका तांणी तुगेले निंद केलेले तेदना तुगेले अपमान केलेले तेदना म्हाका कोप येवका त्या क्रोध आसो लोभ तुगेले पादार बिंदाचे सेव कोरका आनीके चड कोरका म्हणून लोभ आसका काय मद तुगेल्या नामस्मरणेचे मदान उन्मत्त जावका हवा दासवरेण्य म्हणतात ना पिस्स जावन आमी नाचका म्हणून पिशे पण खंयचे परमात्माला नामस्मरणेचे त्या नामाचे स्मरणेन मदान उन्मत्त जावका आमी व्यामोह तुगेले नामा वयर व्यामोह आसका म्हाका आनी विंगड हाजे वयर कसं नाही लौकिक विषय पदार्था वयर नाही मात्सर्य कोणाला वयर अशें जाळ
देवा तुगेल दास तंगेल दासाल म्हणके हाव दायनी नव्हे तंगेल म्हणके हाव दायनी नव्हे म्हणून मात सरी का ह्या स विषयानं परमात्माल विषयान ह्या आमक स आसका अरी षड्वर्ग परमात्माल विषयान असताना त्या अरी दायना शत्रू दायना आमका भिंगड्याल विषयान असताना आमका मोक्षाक प्रतिबंधक जाता तशी हे सर्व अनेक विषयो कृष्णान गीतेंत उपदेश केलेला असा आणि के अनेक परमात्माना मध्वाचार्याल गीता तात्पर्यांतो अनेक अपूर्व विचार तांणी सांगताची नाना जनस्य शुश्रूषा कर्म म्हळ्या कसं नाही त्याची डेफिनेशन दिताची नाना जनस्य शुश्रूषा दीन दलित स्खलित पतिताल सेवा ह्या सेवाची कर्म म्हणताची परमात्माक दिवच्या मी टॅक्स म्हणताची अशी अनेक अपूर्व विचार आचार्याने तांगेल्या तात्पर्यांतू वर्णन केलेलं असं समयाचा अभाव अशा वचनो आम्ही 2 दिवस यथाशक्ती गीतेचे चिंतन केलेलं असं हांगा ह्या स्थळांत गीतेचे चिंतन दायनी म्हणून आणि खंय जावचे पार्थाक सारथी जावन असेल पार्थ सारथी कृष्ण हांगास म्हणल्यानंतर तागेल सन्निधान आणतो हांग गीतेचे चिंतन अवश्य दावकाची आसील तशी स्वाम्याला एक आज्ञेक अनुगुण दावन आम्ही 2 दिवसाचे यथाशक्ती आमगेले योग्यतेक अनुगुण दावन आम्ही गीतेचे चिंतन केलेलं असं तशी सर्वांक यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम खै कृष्ण अर्जुन असा थै श्री भूति विजय सर्व प्राप्त जाता नंतर हंग कृष्णास हंग येऊन आम्ही देवालय दर्शन केल्यावर पुरो तागेले सेव केल्यावर पुरो श्री विजय भूति सर्व आमक प्राप्त जाता तशी तुम्ही जाल्यार सर्वाचे ह्या ज्ञानयज्ञांत तुम्ही सर्व भागी जालेले आसाची तुमकां जाल्यारीची ह्या संदर्भाचेर धन्यवाद सांगताची आयच्या दिवसाचे 2 दिवसाचे कार्यक्रम हांगा कृष्णाक अर्पण करताची समाप्त करता आम्ही कीर्तन करताची कार्यक्रमाचे अंत्य करूया श्रीराम जय जय राम 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 अक्षयं कर्म यस्मिन् परे स्वर्पितं प्रक्षयै यान्ति दुःखानि यन्नामतः अक्षरो योजरः सर्वदेवामृतः कुक्षिगं यस्य विश्वं सदा जादिकं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं प्रीणयामो वासुदेवं देवतामण्डलाखण्डमण्डनं देवतामण्डलाखण्डमण्डनम्
ಇಂದಿನ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು, ಇಂದಿನ ವಾರ ಶುಭವಾರ, ಇಂದಿನ ತಾರೆ ಶುಭ ತಾರೆ, ಇಂದಿನ ಯೋಗ ಶುಭ ಯೋಗ, ಇಂದಿನ ಕರಣ ಶುಭ ಕರಣ, ಇಂದಿನ ಲಗ್ನ ಶುಭ ಲಗ್ನ, ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ, ಇಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠ್ಠಲರಾಯನ ಪಾಡಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು, ಭಜಿಸಿದ ದಿನವೇ ಶುಭ ದಿನವು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ವೆಂಕಟರಮಣ ಗೋವಿಂದ. बोलो श्रीमत् सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की, बोलो श्रीमत् संयमींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय. आचार्य सुंदर प्रवचन नंतर अपस्वर्शी उलू का जाता ज्याला उलूच अगत्य संतोष मामूल आहे म्हणतं असं म्हणरी भगवद्गीता कितले क्लिष्ट आमकां अर्थ जात की बारीक कष्ट नवं हें म्हणून म्हाका 1986 प्रतिश्ठेले व्यास पारसार्थील प्रतिश्ठे सुधीन स्वाम्यान प्रतिश्ठ केली. त्याच वारा फर्स्ट वीक मोहन कामत पूण सुवर्णमय अल्बम म्हणून एक भजन करया भटमा म्हणून ताणें शेनवार भजन केलें. कशें की म्हाका दिसलें पारसार्थी म्हळ्यार भगवद्गीत पारायण करतना म्हणून म्हाका ते कसं कळना. काढलें पुस्तक काढलें चॅम्पियन तूं 1960 पारिशोधक जावन स्वामीन दिलें पुस्तक आशिल्लें तांत सोदिलें मनशाल बुद्धी पळयात हें पुरा बारीक कश्ट 19 लोक आशिल्ले खंयचे योग हांव भक्ती योग 20 लोक भितर जाता हांव जालें ना ड्युटी केलें जालें ना म्हणून भक्ती योग पारायण करचें सुरू केलें. आमगेल भाग्यान केन्ना लब्ध जाता की त्या भक्ती योगाक आज हांगा आज प्रवचन आयकुका मध्व सिद्धांता प्रकार आम्ही आता उडगा जाऊन कसं म्हणाल रे इंग्लिश जे आहेत कन्नड जे आहेत खंयचे तुम्ही पुस्तक अंगडी कडेन गेल्ले रे माधव सिद्धांत पुस्तक मेळची उणे हांगा एक पडी सभा कार्यक्रमांत तूच एक व्यक्तीन अव्यक्त म्हणजे निर्गुण स्वाम्याला द्रका सांगता जालें चिक राबरे म्हणून सांगता जालें. इतलें मना केल्या पुरकी काम क्रोध आदी दोश देवाला ना तशें निर्गुण म्हणून सांगता म्हणून जालें. अव्यक्त म्हळ्यार लक्ष्मी तत्व मुडगास केला जालें. सिंपल दोन्ही विशय तांणी आज प्रतिपादन करून सांगिल्लें कसं म्हळ्यार निर्गुण म्हळ्यार आमगेर तसो काम क्रोध आदी दोश ना ताका तो त्रिगुणातीत ताका निर्गुण म्हणून तांगेली भाशेन सांगता कितें सांगून ती वाटणी. अव्यक्त म्हळ्यार कडेन प्रपंचात सृश्टीकर्तान सुरवें आयलें लक्ष्मी तत्व अव्यक्त म्हणून खंय शब्द येत की लक्ष्मी तत्व उडगास करात. आमकां तें माधव सिद्धांता प्रकार बरें पुस्तक मेळची भरती उणेंच तुमी सोदून वचका जाता मेळचे पुरो अद्वैत सिद्धांत मेळचे वचून एक कॉशन आमी प्रवचन आयकल्या नंतर कसल बदलावण जावं आम तात्विक विचारू भर गहन विचार जाल्यार ताणें सोदप करून सांगिल्लें आसा. ताणें बरें एग्जाम्पल दिलें जाल्यार रिची आमकां आड्डावणेचे दोनूय विशय एक हांव केलें म्हणचें आनी मेगेलें म्हणचें. अर्जुनान थंय सांगता ताका मोह येवं तशें नाटक करचें कितें अशें पुरो पळ तुगेलें आज्जा पळय भिष्मा पळय म्हूण थंय पळय तुगेलो गुरू द्रोणा पळय म्हणून वरलेले 8 रक्षवाणी मरता म्हणटा केच्चा ना मिगेल अज्जा मरता म्हूण मिगेल गुरू मरता म्हूण आमगे जिवनांत युद्धांत हें जेवचें. डॉक्टराक तागेले पुत्त ऑपरेशन करता म्हणून वतना टिचराक तागेले पुत्ता कितलो मार्गात म्हणून कळना. हें नित्य सन्निवेश केन्ना कितें गीत न्ही आमगे नित्य युद्ध म्हळ्यार हेंची मिगेलपणां मिगेल चेडाक न्हय चिक्की चेड वाडयांक की दाट दूर दिव्यांक हें परत घरकडे जेवचें ममकार हाडा म्हणटा आमकां. आनी एक अहंकार हांव करता म्हूण 18 अध्याय सांगता तूं करना म्हळ्यार तुगेलें करयता म्हण तो 18 अध्याय स्पश्ट सांगता हांव केलें तशीची. अहंकार काल सांगना तांणी अहंकार ममकार ना जाल्यार कशें जिवन चलचें. प्राणी वर्ग वारे घर आमगेलें बायल चेडून अशें जीवन करूं जायना जाल्यार इद्द हांगेन भजनंत आसतें इरबेकू इಲ್ಲದಿರಬೇಕು म्हणून केशवदास मामा सांगचें आशिल्लें डिटॅच्ड एटॅचमेंट कशें म्हणून कळना तें इंग्लिशान डिटॅच्ड एटॅचमेंट आमगेली होई न्ही म्हणून केशवदास सांगचें आशिल्लें अशीं उडगास आयत म्हणून दोनी उदाहरण पद्मपत्र बिंबांबसा म्हणून 5 अध्याय येता ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಉದ್ದ लागल्या वरस जाल्यार तावरे पल्ल्याक लागना उद्दाक पूण शींचे अच्युतास मामान सांगिल्लें म्हळ्यार तांणी बायल मनशाक दोन तेणें एग्जाम्पल दिलें. एक दीस बायलेन म्हणिल्लें खंय तीन डायरेक्ट बामणान सांगची ना आज म्हाका पडटा बूक ना म्हणिल्लें खंय जायत व्हड न्ही म्हणाल न्ही ताजे खातीर हांव रांदप करना म्हणाल खंय अच्युतास मामान सांगचें
तें तुजें जायना पडटा बूक जेन्ना व्हड न्ही तुगेलो न्ही मिगेल म्हणटा उठून हांव जेवता म्हणाल घेतो म्हळ्यार पडटा भूक अशें ना अशें तिगेलें चॉयस रांदप करता जाल्यार तिगेली ड्युटी म्हणून दिसता केन्नाची एक माताकाचें कितें दर्शन दिवचें आशिल्लें आनी ताका लायक एग्जाम्पल आशिल्लें हे ममकारा जाल्यार अहंकाराक सांगचें आशिल्लें की आमी ते फुडें कालांत आनी पुरा फ्लायटांनी बरी कंटे एक्सपेन्सीव पुरा ट्रेनार वचें ट्रेनार वच म्हणा 15 दिसा वच म्हणून जाल्यार आमगेले 15 सूटकेस आसता ती एकलो माम कसं जालें म्हणजे जड सूटकेस बरें ती दुड्ड भांगार पुरो आसा कळना ते सूटकेस ट्रेनार बसल्या ताका मात्यार दोन घेवन बसला खंय तसन माराया ते सूटकेस वयता बरें दुड्ड न्ही भांगार आसा ते तुग तुग दवरचें न्ही गेले मात्यार दोन घेवन बसता जड आसता ते म्हणून ताका आनी तागेले ट्रेनाक ओटू तागेले मात्यार सूटकेस होंची ट्रेन म्हणून ताका मनाना अहंकार कसो येता म्हळ्यार म्हाका हांव करचें पुरा देव करेत म्हणून कळ्ळ्यार देवाक जबाबदारी दिल्यार हेचो ना हांवें करता कशें म्हणून त्या मनशान ट्रेनार बसल्यानंतर सुटकेस माथ्यार बसल्यावर जाता म्हणून ताणें उदाहरण दिवचें आशिल्लें तशी ते गीत सांगेल पुरो उडगास येता खंय म्हळ्यार आमगेले ममकार अहंकारू जावन ते काम क्रोध कोपेच्यो आमगेले जेन्ना कोणें दुख्ख जाल्यार आमी पेपरार ट्रेन एक्सिडेंट फस्ट आमचे गेले कोण म्हूण पळोवचें बरयलें कोणा दुख्ख ना आमकां आमगे लोकांक मात्र बाय आमगेले गांवचे आसा बाय आमचे गेले शिरकी म्हळ्यार बरयलें मेळ्ळें अड ना हांवें तेंची तें जालें जिवन कशें चलता म्हणचें कशें म्हणून कळना जाल्यार आतां तांकां पळयलें आमी पुरो सिनियर सिटिजन्स आमगेलें जिवन जावन जालां डिविजन जीवन धर्म योगा म्हणून ताका टायटल दिलां कशी जीवन करका म्हणून सांगू गीत खंय प्रायशा रिटायर जाल्या नंतर एकच उदाहरण सांगून घेवन राबयता रिटायर जाल्या नंतर वजेच्या पुरो ताका दिसली खंय हें बायल चेडूं पुरो अड्डा म्हण म्हाका गीत अध्ययन करचें ताणें 15 दीस सोडून गेलो हांव गीत शिकयता म्हणून सो रिटायर जाला कर चेडूं आलें बायल नाका म्हणून तुमी कुळार वचा ती चेडूंक घेवन वचूं हांव गीत वाजयता म्हणून घेता आनी त्या दीस वचून भगवती ते पुस्तक अंगडी कडेन वचून घेवन आयलो वाजोवचें सुरू केलें धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एक बुद्धी आस की ना चेडूंक घेवन समोर बसता की ना मोबायल सांगता ना चेडूं समोर बसली की ना म्हणून हां ही फोन कर न्ही गाडी सोडता पळयता आसवा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे एक फोन करच्या कळली माय चेडूं घेवन वतले का फस्ट टायम वता सांगली म्हणून कशी आगेल गाडी मुखार वचून वच्चे ना जालें 2-3 श्लोक जाले चिक पडटा बूक जाली तसो करून दवर नास केपळूच्या गेलो आशिल्लें थोडें खाल्लें वापस सुरू केलें धर्मक्षेत्रे गाडी मुखार वचून वच्चे ना एका मुखारय वच्चे ना पट्टा बूक करता रांदप करचें भायर सरलो कांय ना कसं करचें भायर गेलो खावन घेवन येयलो वापस धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे म्हणालो लायक करून खावन येयला हॉटलान तूं बायल्यान रांदप खावन पुरो जालां ताका लायक करून न्हिदलो उठयलो पास धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे गाडी मुखार वचून वच्चे ना तें वापस कसन कितें पीठ नेशन पोळ कसन करून खाल्लें एक दीस जालो 2 दीस जालो वापस धर्मक्षेत्रान तो असो मुखारय वच्चे ना गाडी व्हडली प्रॉब्लम आयदन घासूच कोणें एक कपडी घाशिल्लें अशें म्हणून तें दुर्लावरी केलें वापस सुरू केलें अशें करून गेलें प्रोग्राम जेत्ता म्हणटना 8 दिसांनी गेलें धर्मक्षेत्र पुरो जालें बायले फोन केलो काय यो तूं बेगी तुमगेर म्हळ्यार ती पातपूज करचें घेवन आयलें नारळ केळें माळ निघान गेलें पुरो गीता अध्ययन जालां म्हणून घेवन आयलें ही घरकडेन आयलें री रंच कूड खंयचे नाडी खंयची म्हणून नाडी खंयची रंच कूड खंयची म्हणून कळला काय जल्म तुमगेर गीता अध्ययन म्हळ्यार तशें म्हळ्यार तत्व एका पद्य आयकूंक सुलभ अनुष्ठान हाडचें बारीक कश्ट तुमी सांगलां काम क्रोध आदी सोडका म्हणून सांगचें सुलभ जाल्यार ताणें संदेश दिलेलो आसा नित्य कसन करतना आमी रिमायंड नियतम कुरु कर्मत्वम तूं कसला ड्युटी करका तितलेंय केल्यार पुरो तें भगवत प्रिती खातीर देवान आमकां नियुक्त केला हें काम करचेर केलां म्हणून सांगल्यार देवाला अनुग्रह प्राप्ती जाता म्हणजे इतलें सुलभ वन कन्हय 700 श्लोकाचें एक तत्व आमी अनुष्ठान हाडचें येता हांव कोण गरकट बापूस आसचें पुरो फॅक्टरीन तेका कामाचें आसचें पुरो ऑफिसांनी कनी आसचें पुरो मिगेल ड्युटी देवाल प्रिती खातीर निश्चेर केल्या जालें पयलीं भायर बसतना नरसिंहांता सांगलां ताणें नियतम कुरू कर्मत्व म्हणून सांगचे हाका वैराय तूं ऑफिसांत आसता पळय केय बीन तूं नियतार काम करी पक्कने तुका दुड्ड उणो पुरो जालें म्हणून न्हू केळगडेन कोडी म्हणून सांगलें तेज्यात्व तें म्हणून तें तुगेली ड्युटी तूं प्रितीर करका विना मागीर दुड्ड नुपुर जालो थोडे दुड्ड दिल्यार मात्र फायल मूव करूं नाका म्हणून भायर बशिल्लें सांगिल्लें गीतेचें तत्व कशी वेदांत तत्व
सुलभ एक्झाम्पल स्वामी सोडून सांगता ती दास साहित्य सोडून सांगता ती हे आमगेलें परम भाग्य जलरीची म्हाका आजी भारी संतोष कसला म्हळ्यार आमी भारी सुलभ जो म्हणून 20 लोकांची गीते अध्याय खंयची 12 अध्यायाची त्यातून सुरू केलं की 86 तो माध्व सिद्धांतान एक ऑथॉरिटेटिव्ह एक प्रवचन ऐकूचे आचार्य मुखांतर आज म्हणचे भाग्य म्हणलें ताजी अर्थ कसो म्हळ्यार केन्ना सोड सामेल उडका आसा तेका सुदीन सामेल येल के स्वामी गायत्री जप करका न्हू म्हाका अर्थ कळना स्वामी कसले जप करचे म्हणून के तू जप करता वसले अर्थ करतले म्हणून तुम्ही जलरीची गीत वाजिता वचाती खंयची एक दीस तुमकां स्फुरण येता ताची अवकाश येता ताची म्हणजे एक व्हडलें सत्य आज आमी दोळ्या पळयता आसा ती असल एक चंद्रकोर म्हणून केलेलें आमगेलेची आचार्य मामाक अनंत धन्यवाद आमकां असलेची अवकाश आनीक मेळता म्हणून आश करता तसले विशेष अनुग्रह पारसार देव अनुग्रह करता सांगताची फाल्यां धरून रामायण वेरी न्हय सुंदरकांड विशय न्हय फाल्यां धरून 2 दीस म्हळ्यार ते समग्र तो महाभारत आयलें रामायण आयलें पयर वेदव्यास वत आयलो वेगळे वेगळे घेतना ते पळयल्यार हांव पयर तुमी कोणी आशिल की ना म्हणून गोतना ते तात मूल सर्व मूल ग्रंथ म्हणून सांगल्यार एक दीस सांगा एक इतली व्हडली पॅडशी आशिल्ली 2 फीट 15-20 kg अशी पुस्तक म्हाका चड बुद्धी ना तेन्ना संस्कृतान पी पब्लिशर म्हणून एक प्रिंट जालें उणें मोला मेळ्ळें म्हणून मिगेल अण्णाल पूत श्रीकांत चेंपी आसा तो संस्कृत विद्यालय शिकता न्हय ताका वाजूच्या पारायण जाता म्हणून घेवन सर्व मुलं सगळें पुस्तक घेवन सुदीन सामेला गेलो तागेलें कॅम्प खंय दूर आशिल्लें पुस्तक मात तेरा दोन घेवन गेलो भारी म्हाका एक म्हळ्यार ज्ञान ना स्वामी म्हाका भारी एप्रिशिएट करतले थोडं म्हणून घेवन कळलो त्या पुस्तक हाजेर एक फूल दवरनी ते आरती करा रे पळय कळला म्हळ्यार ही तितलें क्लिश्ट आशिल्लें जाल्यार तें अध्ययन कोर वाजूच्या पारायण कर म्हूण सांगून जाल्यार संग्रह करता ताजी बेसीस आसता तितलें अध्ययन करचें ज्ञानजरीची ताजी बेसीसार गीत की भागवत की केल्यार मात्र आमकां सार्थक्य जाता आमी मध्वमतानुयायी जावन मध्व सिद्धांत प्रतिष्ठापनाचार्य म्हणून तांकां बिरुद आसा स्वामीक आमगेलें आमकां कळना जाल्यार विसरल्यावर ताका सांगलां स्वधर्मी परधर्मो भयावा दुसरो नाका आमगेले सिद्धांत कळल्या पुरो म्हणून सरळ रितीर देवाला अनुग्रह पावची मार्दकेन असं पुन्हा पुन्हा प्रार्थना करचेची हांव कसं उलयन चढून असलें क्षम करका अनिवार्य जावन उलयन असं आचार्यान क्षम करका आनी अवकाश मेळता म्हणून सकणाले विशेष जावन पारसार प्रार्थना करताची म्हगेलें उतरां पळयता श्रीनिवासा वेंकटरमणा गोविंदा गो बोलो श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय बोलो श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी सद्गुरु महाराज की जय विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने
अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने अगहरा करुणाकर जगदीशने जगदन्तरङ्ग जया जगन्नाथने जगन्नाथने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने परमपुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पवन परमात्मने परब्रह्म परम पुरुष पदुमाक्षरे परात्परा परम पवन परमात्मने परात्परा परम पावन परमात्मने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने कमलेशने आदिमूल अजपिता आदिमूल अजपिता गरुड ध्वजने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने उदधिशयन श्रीमाधव कमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्वरुत्कमलवास विमलेशने विमलेशने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने श्रीद श्रीश श्रीनिवास वेङ्कटेशने वेद ब्रह्म श्रीहरि वेदगम्यने वेदगम्यने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने विमलेशने वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वेदव्यास वेदव्यास बदरिवास वरदेशने मध्व हृत्कमलवास विमलेशने 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 विमलेशने
वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति ज्ञाननिधि प्रसन्नमूर्ति सुधीन्द्रतीर्थ हृदय प्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया वेदप्रिया वेदव्यासप्रिया नादप्रिया जगन्नाथप्रिया కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీయతివరు కలియుగాంతు మహావిష్ణులో అవతారు కాశీమఠ సంస్థాన శ్రీయతివరు శాంతదయానిధి वेद विशारदु शान्तदयानिधि वेद विशारदु लोक कल्याण कारण श्रीहरि गुरु वेद प्रिया वेद व्यास प्रिया नाद प्रिया जगन्नाथ प्रिया ಕ್ರುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಕ್ರುದ್ಧನಾಗುತ್ತಾನೆದ್ದು ಕಂಬದಲ್ಲಿ ಮುದ್ದಾಡುತ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದಗೊಲಿದವನು ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಮಪಾಶದಿ ಮತ್ಸುತ ಮೋಹದೊಳಿದ್ದವರನು ಉದ್ಧಾರಗೈದಾತನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಮಪಾಶದಿ ಮತ್ಸುತ ಮೋಹದೊಳಿದ್ದವರನು ಉದ್ಧಾರಗೈದಾತನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ವಿದ್ಯಮಪಾಶದಿ ಮತ್ಸುತ ಮೋಹದೊಳಿದ್ದವರನು ಉದ್ಧಾರಗೈದಾತನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆಯ ಮರ್ಧಿಸಿ ಮಲ್ಲರ ಬಲಗೆದ್ದ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬವನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆಯ ಮರ್ಧಿಸಿ ಮಲ್ಲರ ಬಲಗೆದ್ದ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬವನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನೆಯ ಮರ್ಧಿಸಿ ಮಲ್ಲರ ಬಲಗೆದ್ದ ಮೂಲ ನಾರಾಯಣನೆಂಬವನಿದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ 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 ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಳಿದ್ದವಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ಹರಿಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ಇದ್ದಾನೆ ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ
हरि ओम हरि 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 हरि 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 ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಉತ್ಕೃಷ್ಟದಲ್ಲಿರಲಿ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಮತಿಗೆಟ್ಟು ಇರಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಹೇಳುವ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಶಿಷ್ಟರು ಪೇಳುವ ಅಷ್ಟಾಕ್ಷರ ಮಹಾ ಮಂತ್ರದ ನಾಮವ ನಾರಾಯಣ ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಸ್ಮರಣೆಯ ಸಾರಾಮೃತವು ಎನ್ನ ನಾಲಿಗೆಗೆ ಬರಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಸಂತತ ಹರಿ ನಿನ್ನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಅಂತರಂಗದ ಒಳಗಿರಿಸಿ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನೇ ಎಂತೋ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ರಾಯನೇ ಅಂತ್ಯಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿ
ಧೀರನು ಧೀನೋದ್ಧಾರನು ನೀನೆ 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 ತಾರಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಾರಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಾರಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಾರಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಾರಕ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ತೋರಿ ಭಜಿಪೆ ಮುನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ತೋರಿ ಭಜಿಪೆ ಮುನ್ನ ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ನಿನ್ನ ತೋರಿ ಭಜಿಪೆ ಮುನ್ನ ಪಾರಗಾಣಿಸೋ ಪಾರ ಮಹಿಮ ದೊರೆ ಪಾರಗಾಣಿಸೋ ಪಾರ ಮಹಿಮೆ ದೊರೆ ನೀ ದಯ ತೋರದೆ ನಿರ್ದಯನಾಗದೆ ನೀ ದಯ ತೋರದೆ ನಿರ್ದಯನಾಗದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಪಂಕಜನಯನ ವಿನಾಂಕಜನಕ ಪಂಕಜನಯನ ವಿನಾಂಕಜನಕ ಓಂಕಾರ ರೂಪನು ನೀನೆ ಓಂಕಾರ ರೂಪನು ನೀನೆ ಕಿಂಕರರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಕಳೆವನೆ ಕಿಂಕರರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಕಳೆವನೆ ಕಿಂಕರರಿಗೆ ಬಂದ ಸಂಕಟ ಕಳೆವನೆ ಶಂಕರ ವಿನುತ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟ ವಿಠಲ ನೀ ದಯ ತೋರದೆ ನಿರ್ದಯನಾಗದೆ ನೀ ದಯ ತೋರದೆ ನಿರ್ದಯನಾಗದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಈ ನೀ ದಯ ತೋರದೆ ನಿರ್ದಯನಾಗದೆ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಮೊರೆ ಇಡಲಿ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೇನೋ ರಂಗ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೇನೋ ರಂಗ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೇನೋ ರಂಗ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ
ಕರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕರಳ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಸರಳ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ದುರುಳ ದೈತ್ಯನ ಪಿಡಿದು ಕರುಣ ಬಗೆದ ಹರಿ ದುರುಳ ದೈತ್ಯನ ಪಿಡಿದು ಕರುಳ ಬಗೆದ ಹರಿದಾಸನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಸಲಹುವ ಮಲ್ಲಿನಾಥಪುರದ ಚೆಲ್ವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಾಸ ನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸ ನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸ ನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕ್ಷಮಿಸೋ ಎನ್ನ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ಆಶಪಾಶಗಳಲ್ಲಿ ಘಾಸಿ ಬಿದ್ದೆನೋ ರಂಗ ದೋಷರಹಿತ ಪರಮೇಶ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ದಾಸ ನೆನಿಸೋ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಕ್ಷಿಸೋ ಎನ್ನ
शरणु सकलोद्धार असुर कुल संहार हरसु दशरथ बाल दान लोला ई मोतो ई मुखऊ ಈ ತನುವಿನ ಕಾಂತಿ ಈ ಬಿಲ್ಲು ಈ ಬಾಣ ಈ ನಿಂತ ಭಾವ ಈ ತಮ್ಮ ಈ ಸೀತೆ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ ಜೋ ಪಲುಗಡಲೋಡು ಪವಡಿಸಿದವನೇ ಅಲದೆಲೆಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಮಲಗಿದ ಶಿಶುವೆ ಶ್ರೀಲಲಿತಾಂಗೆರ ಚಿತ್ತದೊಲ್ಲಭನೇ ಬಾಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿ ತುಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಹೊಳೆವಂತ ರತ್ನದ ತೊಟ್ಟಿಲ ಮ್ಯಾಲೆ ಥಳಥಳಿಸುವ ಗುಲು ಗುಂಜಿಯ ಮ್ಯಾಲೆ ಹಳದೇಲಿ ಪಿಡಿದಾಳೆನ್ನಯ ಮುತ್ತು ಬಾಲ ನಳಿನ ನಾಭನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿತು ಗುವೆನೋ ಜೋ ಜೋ ಯಾರ ಕಂದ ನೀ ಯಾರ ನಿಧಾನಿ ಯಾರ ರತ್ನವು ನೀ ಯಾರ ಮಾಣಿಕ್ಯವೋ ಸೇರಿತು ಎನಗೊಂದು ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂದು ಬಲ ನಿನ್ನನು ಪಾಡಿತು ಗುವೆನಯ್ಯ ಜೋ ಜೋ ಗುಣನಿಧಿಯೇ ನಿನ್ನ ಎತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡುವರಯ್ಯ ಮನಗೆ ಸುಖ ನಿದ್ರೆ ತಂದು ಕೋಗೇಗ ಪಣಿಶಯನನೆ ನಿನ್ನ ಪಾಡಿತು ಜೋ ಜೋ ಅಂಡಜವಾಹನ ಅನಂತ ಮಹಿಮಾ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ಶ್ರೀ ಪರಮ ಪಾವನ ಹಿಂದೂ ದೈವದ ಗಂಡ ಉದ್ದಂಡನೆ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡುರಂಗ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ಜೋ 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 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾನಂದ ನಂದ ಗೋಪಿಯ ಕಂದ ಬಾಲ ಮುಕುಂದ ಜೋ 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 पायनाय जय वेद प्रतिपाद्य जय सकल कार्य साध्य जय
द्वैपायनाय जय आदिदेवाय जय द्वैपायनाय जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तैजसाय जय जय वेदव्यास जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तैजसाय जय जय वेदव्यास जय मोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय कीटमोक्षप्रद जय कामितफलदात जय पारशर्याय जय वासिष्ठ कृष्ण जय वेदव्यास जय जय वेदव्यास जय तैजसाय जय जय वेदव्यास जय